मगचनो आमकां प्रतिरितीन सगळ्या संवसारभर आशिल्ल्या 145 करोड कथोलीक क्रिस्तांवांक बारी दुखांची संगत बेजारायेचे दीस कित्याक आमचो मोगाळ पापसाहेब आपल्या 88 वर्सांच्या प्रायर संवसाराक आदेश मागून सर्गेच्या राजाक सोडून गेला. त्या पासत आमी सगळीं दुखेस्त जाल्या. आमकां कथोलीक पुलीस सभेक पापसाहेबाचो तो स्थानमान आतां ना जाला. ह्या संदर्भार आमी सगळीं दूख पावता आनी आमच्या मोगाळ पापसाहेबाक श्रद्धांजली भेटोवंक आमी अत्रेकता. पापा फ्रांसीस ताचो जल्म डिसेंबराच्या 17 तारीखेर 1936 इसवेंत बुएनस एरियस अर्जेंटिनांत जाल्लो. ताचे जल्माचें नांव जॉर्ज मारियो वर्गोग्लियो म्हणून आशिल्लें. पापसाहेब जाल्या उपरांत ताणें फ्रांसीस म्हूण नांव घेतलेलें आसा. ताचें शिकप याजकपणाचें मॅक्सिमम कॉलेज ऑफ सेंट जोसेफ फिलॉसॉफिकल अँड थियोलॉजिकल फॅकल्टी ऑफ सॅन मिगेल म्हणले कडेन जाल्लें. मिल्टाउन इन्स्टिट्यूट ऑफ थियोलॉजी अँड फिलॉसॉफी, संत जॉर्जियन ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ फिलॉसॉफी अँड थियोलॉजी हांगासर तांची देवशास्त्र आनी तत्वशास्त्र शिकप शिकोवन डिसेंबराची 13 तारीख 1969 इसवेंत जेजुईत मेळांत जेजुईक याजक जावन ताका दिक्षा मेळ्ळी. ताचे उपरांत 1970 जावन 1979 पर्यंत जेजुईत मेळाचो प्रोविन्शियल सुपिरियर जावन अर्जेंटिनांत तांणी सेवा दिल्ली आसा. ताचे उपरांत बेनसो ऑक्झिलरी बिस्प जावन तांकां दिक्षा मेळटा. जुनाची 27 तारीख 1992 वर्सांचेर. अशें 1992 जावन 1997 वर्सां पर्यंत ऑक्झिलरी बिशप जावन ब्युनस एरियस असो ऑक्झिलरी बिस्प जावन तशेंच अवकासाचो टिट्युलर बिस्प जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. 1998 जावन 2013 वर्सां पर्यंत ब्युएनस एरिस असो आर्च बिस्प जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. फेब्रुवारीच्या 21 तारीखेर 2001 इसवेंत पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान ताका कार्डिनल जावन नेमक केल्लो आसा. 2005 जावन 11 पर्यंत अर्जेंटिना बिस्प मंडळीचो तो अध्यक्ष जावन प्रेसिडेंट जावन ताणें एपिस्कोपल कॉन्फरन्स चलोवन व्हेल्लें आसा. आनी अशें ताची मरण आमकां जाणाव एप्रिलाच्या 21 तारीखेर 2025 वर्सा आपल्या 88 वर्सांच्या प्रायर डोमोस सांगते मार्ता व्हॅटिकन सिटींत थंयसर ते देवातीन जालो. पापा फ्रांसीस जेजुईत मेळाचो पयलो पापसाहेब. पापा फ्रांसीस लॅटिन अमेरिकाचो पयलो पापसाहेब. पापा फ्रांसीस अमेरिका खंडाचो पयलो पापसाहेब.
दक्षिण अमेरिका प्रांताचो पयलो पापसाहेब, तशेंच युरोपा भायर सलमोन वड जाल्ल्या पैकी पापा फ्रांसीस पयलो पापसाहेब. पापा फ्रांसीस आपलो पापाल हुद्दो मार्चाच्या 13 तारखेर 2013 इसवेंत पापा बेनेडिक्ट 16वो राजिनामे दिवन निवृत्त जाल्या उपरांत तांणी घेतलेलो आसा. पापा फ्रांसीस ताचें नांव सान फ्रांसीस आसिसीच्या प्रेरणान बरलेलें जावन आसा. सान फ्रांसीस आसिसीक मोडलेली पवित्र सभा परत्यान बांदची एक दृश्य ताणें दाखयल्लें आनी त्या दिशेन सान फ्रांसीस सावेर वावुरलो. त्या सुमापान मोडलेली तुटलेली पवित्र सभा, रावलेल्या उदका बरी आसलेली पवित्र सभा वळजय आख्या संवसारा पवजय म्हणल्या दिशेन त्या पवित्र सभेची वर्चाक सान फ्रांसीस आसिसीचें नांव घेवन पापसाहेबान वर्त्या मापान फाटल्या 12 वर्सांनी ताची अडलतें चलयलेलें आसा. पापसाहेब जाल्या उपरांत जायती बदलावण पवित्र सभेन तांणी हाडलेली आसा. दुर्बळ्यांतय तांकां मस्त हुस्को आनी खंत आसली. देखून दुर्बळ्यांक आदार दिवंक तो जायत्या आपल्या लोकांक उत्तेजन दितलो. दुबळ्यांतय विशेश मोग दुबळ्या राष्ट्रांची भेट करून दुबळ्या लोकां सवय बरसून दुबळ्या लोकांक आपडून पटलून नुमन दिवन तो तांकां बुरवोसो दितालो. भुरग्यांतय ताका भोव आसक्त. खंयच्याय बेठेक गेल्ल्या वेळार जर तर भुरगीं आसा जाल्यार तीं भुरगीं ताचे लागीं येवन खेळटालीं, ताचे लागीं आसतालीं. कोणी जर सिक्युरिटी त्या भुरग्यांक काडवरा म्हणून सांगतात तर तो म्हणटालो ते आसूं दीत, खेळोवन दीत म्हणटालो. त्या भुरग्यांक उखलून धरतलो, पटलून दितलो, किस दितलो आनी प्रती रितीन अस्कत आशिल्ल्या भुरग्यांक, पिडेस्त आशिल्ल्या भुरग्यांक तो आरावन धरतलो आनी देवाची काकूळ तांणी करपा मोग वळाशें करतलो. आनी अशें सगळ्या पृथ्वीक समयाचें प्रतिरूप तो जावन आसलो. कश्टतल्यांतय विशेश दया ताका आशिल्ली. देखून कश्टतल्या लोकां खातीर निरंतर मागोवंक उलो दितालो. आपल्या म्हयन्याळ्या मागण्याच्या विनंतींत असले जायते उलय तो दिवन कश्टतल्या लोकांक प्रतिनिधींचे सुटके खातीर मागोवंक विनंती करतालो. स्त्रियांतय ताका विशेश हुस्को आशिल्लो. देखून स्त्रियांक उसलो स्थानमान दी जाय. तांकांय निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा सिसांच्या जाग्यार बसय जाय, तांचे पांय धुय जाय अशें तांकांय पवित्र सभेंत मान गौरव मेळ अशें करी जाय म्हणली आशा आसली. वतिकनांतय जायत्या स्त्रियांक कामाक लावन वतिकनांतय स्त्रियांचे हजरपण आसा अशें केल्लो प्रथम पापसाहेब म्हणयेत. राजकीय संबंद वट्ट्या मापान तांणी दवरलेलो आसा. तरातराच्या देशांक भेट करून तांच्या मुखेल्यांक मेळोवन तांचे सवय संवाद करून तांचे थंय बरो संबंद तांणी रुता केल्लो आसा. जावं मुस्लीम राष्ट्रांतय बरो संबंद त्या राष्ट्राच्या अध्यक्षांतय रायांतय आनी थंयसर आसलेल्या राजकीय मुखेल्यांतय बरो संबंद रुता करून सळावळ रुता करून त्या लोकांची भेट करून थंयसर एका रितीचो नवो संबंद मुस्लीम राष्ट्रांतय तशेंच आमच्या भारत देशांतय तशेंच उरिल्ल्या जायत्या राष्ट्रांतय तांणी दाखयलेली आसा. राष्ट्रांची भेट करून राष्ट्राच्या मुखेल्यांची भेट करून एक बरो संबंद कथोलीक पवित्र सभेंतय आनी राष्ट्रांतय आसा केल्ली आसा. झुजां रावचे खातीर ताचो थाळो उबारलेलो आसा. हमास, पालेस्तीन, उक्रेन तसल्या कश्टतल्या झुजावरी कश्टतल्या लोकांक आदार दिवंक कुमक करूंक तशेंच ती झुजां रावोवंक पापसाहेबान एक बळवंत थाळो जावन वावुरलेलो आसा. कश्टतल्या राष्ट्रांची बिरमत पावोवन ताणें तांकां आदार दिवंक कुमक करूंक उलो दिल्लो आसा. इस्रायल, रशिया तसल्या झुजां करच्या राष्ट्रांक झूज रावोवंक तांणी विनंती केल्ली आसा आनी तांचे लागीं बरो संवादा मुखांतर हो एक बरो निर्धार झूज रावोवचे दिशेन तांणी वर्ती महात कार्यां म्हणजे महात एक जबाबदारेचें एक मेट तांणी काडलेलें आसा. पवित्र सभेंत संप्रदायवादी आनी प्रगतीपरवादी मदें आशिल्लो मनस्ताप सम करचे दिशेन सूक्त मेटां काडलेलीं आसात. वाट चुकोवन गेल्ल्या जायत्या याजकांक बिस्पांक
फाटीं वाटे काडलेलें आसा. पवित्र सभेक कळंगकडच्या इतिहासाकांक बिस्पांक तशेंच मणियऱ्यांक तांणी पवित्र सभेंतून भायर दवरून सस्पेंड करन उचल्या मट्टाचो एक अधिकारी दाखयलेलो आसा. प्रक्रियेंत थंय मोग दाखोवन लावदाचो सी म्हणलें कार्या मुखांतर प्रक्रियेचें रीण फारीक करच्याक अख्ख्या पवित्र सभेंत सर्व मणियऱ्यांक उलो दिवन हो एक 30 वर्सां मदें आचरण करून प्रक्रियेचें रीण फारीक करच्याक पापसाहेब निरंतर वावुरलेलो आसा आपल्या लावदातो सी कार्या मुखांतर. आपल्या 12 वर्सांच्या अवधेंत 4 प्रमुख दस्तावेजां प्रगट करून सगळ्या पवित्र सभाची वाळ सोमकोंची पवित्र सभा आनी सोमकोंची पवित्र सभा निराशी पवित्र सभा न्ही बरवुसाची पवित्र सभा म्हणल्या दिशेन मेटां काडूंक आमकां उलो दिल्लो आसा. 60 आनी 5 देशाच्या की चड राष्ट्रांक भेट दिवन त्या लोकांक थंय त्या राष्ट्रांतय बरो संबंद रुता केल्लो आसा. 900 जाणां वयर भगिवंतांक संताचो मान दिवन पसारलेलो आसा. पवित्र सभेंत स्त्रियांक मान आनी गौरव दिवन वतिकनांत तांचें अस्तित्व दाखयलेलो आसा. जायत्यो सिनोडल सभा चलोवन व्हरून पवित्र सभा सोमकोंची पवित्र सभा ती बरवुसाची पवित्र सभा म्हूण प्रगट करून हें वर्स जुबिलेवाचें वर्स ह्या वर्सा आमी सर्व बरवुसाची यात्रिकां आमचो बरवुसो आमकां निराशी करिना म्हणल्या दिशेन मेटां काडून सोमकोंक आमकां उलो दिल्लो आसा. रावुल्लें उदक जावन आशिल्ल्या पवित्र सभेक वळच्या उदका बरी करून सगळ्या संवसाराक हाची जर साकोवंक पेसाडलेले जावन आसात आमचे मोगाळ पापसाहेब. आमचो पापा फ्रांसीस 2013 वर्सां उपरांत पापाच्या हुद्द्याक आयिल्लो तो पापसाहेब भोव सादो पापसाहेब, कलतो पापसाहेब. ह्या पापसाहेबाक स्थानमान वा अधिकार ताची आशा नातली. तो वैभव ती मर्जी ताका जिवंक नाका आशिल्ली. साद्या रितीन तो जिवंक आशयतालो. पापाच्या रावळेरान तो रावोंक ना. बगार एका ल्हानशा कुडान तो रावलो. आपलें खाण तो रांदतालो आनी आपणेचें वाहन तो चलयतालो आनी अशें साद्या लोकां बरी ताचें जिवीत तो चलतालो. हे संदर्भार लगभग 55 वर्सां प्राय जातना ताका पापसाहेब जावन उबारलेलो आनी लगभग 88 वर्सांत तो देवाधीन जालो. फाटल्या 2023 इस्व्यांत उस्वासाच्या समस्यांक तो वळख जालो. त्याच वर्सा हर्नियाचें ऑपरेशनय ताका जाल्लें आसा. 2021 वर्सा मोठ्या आनकिटेचें ऑपरेशन करून थंयसरी बऱ्या भलायकेंत तो फाटीं आयलो. तो तरणाटो आसतना ताच्या श्वासकोशाचे पिडे संबंदी श्वासकोशाचो एक भाग ऑपरेशन करून काडिल्लो आसा. ताच्या उपरांत तो बरो जावन पापसाहेब जावन 12 वर्सांची वर्ती सेवा दिल्ली आसा. पूण फाटल्या फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर श्वासकोशाचे समस्ये गंभीर जावन तो आस्पत्रेक दाखल जालो. ताचे उपरांत डबल निमोनिया जावन चड कश्टलो आनी ताची स्थिती भिरांकूळ जाली आनी मरता पर्यंत ताची स्थिती बिगडली. ह्या संदर्भार किडनीची वैफल्यताय थंयसर दिसून आयली. मार्चाच्या 23 तारखेर आम्हा सर्वांच्या मागण्यान पापसाहेब उठलो आनी बाल्कनींत तावन आस्पत्रेच्या बाल्कनींत तावन लोकांक दर्शन दिवन आशिर्वाद दिलें आनी आपलें बोट उखलून हांव बरो आसां म्हणलो. आपलें बोट उखलून हांव बरो आसां म्हणलो आनी अशें जायत्या लोकांक भोव खुशी जाली. आमचो पापसाहेब बरो जालो. उपरांत दाक्तराच्या सुचना खाला 2 म्हयन्याच्या विश्रांती खातीर आरामा खातीर फाटीं वॅटिकनाक तो आयलो आनी थंयसर ताणें वस्ती केली. भगवंत आपल्याच्या देवस्तुतेंत वांटेली जावन लोकांक आपलें दर्शन दिल्लें आसा. आनी एप्रिलाच्या 19 तारखेर अमेरिकाचो
उपाध्यक्ष थंयसर वचून बाबसाहेबाची ताणें भेट केल्ली आसा. बाबसाहेब ताचे लागीं उलयल्लो आसा आनी बाबसाहेबान ताका उगडासाची काणी दिल्ली आसा. बाबसाहेब वसवें रावन एक तस्वीर ताणें काडलेली आसा. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा सिसांचे फाई बाबसाहेबान दिवन पांयांक उमो दिलोलो आसा. पास्कांच्या संदर्भार लोकांक दर्शन दिवन आपले हात उकारना भावानो आनी भयणीनो सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाच्या परबेचे शुभाशय पटोवन आशिर्वाद दिल्लो. बाबसाहेब सोम्याच्या पुना जिवंतपणाच्या परबेच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे सोमारा दिसा सकाळी 7:30 वरार देवादीन जालो. आमचो बाबसाहेब ताची जिणी पळयल्यार खंय पयशिल्ल्या गांवांत जल्म आनी एका गांवांत ताचें मिसांव अख्ख्या संवसारभर ती जबाबदारेची मिसांव भोव अपुरब्यान केल्लो बाबसाहेब आमचो. आज आमकां ना म्हणटा आसतना खंडीत आमकां दूख भोगता. पूण जाल्यार आमचो बाबसाहेब भाग्यवान बाबसाहेब सर्गेच्या रासांत ताका उबारून व्हेला. सर्गेच्या राजान तो आसा आनी खंडी सर्गेच्या रासान तावन ह्या पवित्र सभेच्या सर्व जाणां खातीर तो मागतलो. लगभग 145 करोड कथोलीक ह्या संवसारांत जियेतना ह्या सर्व लोकांक मात्रणी राष्ट्राच्या सर्व लोकांक सर्व जाती खातीच्या सर्व देशाभासांच्या सर्व धर्माच्या लोकांक मोगाचो जाल्लो बाबसाहेब सगळ्यांक बेसांवान मागोवन धाडटा. हो आमचो बाबसाहेब आमचे मदें ना जाल्यार ताणें उलयलेलीं उतरां आसात. ताणें समकल्ली वाट आसा. ताणें दिल्लो संदेश आसा. ताणें दिल्लीं दस्तावेजां आसात. ह्या सर्व ताच्या उतरां मारिफात संदेशा मुखांतर ताच्या बऱ्या करण्या मुखांतर बऱ्या समकल्ल्या वाटे मुखांतर ताच्या दस्तावेजा मुखांतर ताची आमी साक्षी जावया. जें कितें तो आशयतालो पवित्र सभा व्हडची पवित्र सभा आशिर्वादाची पवित्र सभा जावच्याक तो आशयतालो ती आमी करून दाखोवया. दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांत सोम्यान शिकलेल्या त्या वाटेन सोम्याच्या उतरांद्वारे बाबसाहेबाच्या मार्गदर्शना खाला एक सुमकोंची पवित्र सभा व्हडची पवित्र सभा हर एकल्याक जिवें उदक दिवची पवित्र सभा जीव दिवची पवित्र सभा भरवोसाची पवित्र सभा जावन वावरूंक आमच्या बाबसाहेबाची सगळीं चिंतना योजना संपूर्ण करूंक आमी वावरया. इश्ट जातली आमची श्रद्धांजली आमच्या बाबसाहेबाक आनी हें जावंक पावतलें सर्गेच्या राजाक ताका संतोशाचें इनाम. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आमच्या बाबसाहेबाच्या सर्व बऱ्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दितना आज आमचो बाबसाहेब सर्गेच्या राजांत आसा आनी खंडीत आमच्या खातीर तो मागता आनी सोम्याचें बेसांव मागोवन धाडटा. निरंतर धाडून दी आनी आमची पवित्र सभा आणकी जिवाळ जावं दी क्रियाळ जावं दी वळतलें उदक जावं दी जंय तर वळटा थंयसर जीव कितलोवन दी फुलां फळां जावं दीत समृद्धी आसूं दी आनी तेच प्रतिफळ लाभूं दी म्हणून मागया. तसो सोमी जेजू क्रिस्त जीवनपण आमच्या बाबा साहेबाक तें फावो करून दी म्हूण मागया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सस्ताचो विशय दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फुगोवन दी समाधानान तो विशय घेवन दी. आमेन.